जे प्रयत्न असतले सरकाराकडे की अशा महान व्यक्तींचे याद जावची हेचे खातीर त्यांची आठवण म्हणून ह्या भागान एक बऱ्यापैकी स्मारक जावचे. आज आमी पळयता वायट कोणी धरपाचें न्हू, पण जेन्ना आमी खंय तरी रस्त्याचें एक इनॉग्रेशन करता, गव्हर्मेंट बिल्डिंगाचें उद्घाटन करता तेन्ना एक पाटी लायता. ज्या पाटयेचेर उद्घाटक आनी कोण कोण सन्मान व्यक्तींची नांवां बरयतात त्या पद्दतीन हांगा एक फक्त पाटी दिश्टी पडटा. आज हेची सुरवात खंय तरी म्हाज्या जाणवेनसून जाल्ली आसा. हांव एक आमदार पयलेच फावटी ह्या भागाचें प्रतिनिधित्व करता, पण एकच एश्युरन्स दिता, म्हाजें कर्तव्य जबाबदारी म्हणून पळय करता की हेच्या फुडें हुतात्मा हिरवे गुरुजींचे याद म्हणून हांगा एक बऱ्यापैकी स्मारक जावचें. कदाचित त्याचो पुतळो आसचो आणि त्यांच्या ह्या बलिदानाची पावती म्हणून याद म्हणून हांव आनी एक एश्युरन्स दिता की खूबशे आमदार ह्या गोंयच्या विधानसभेन जाले, वेगवेगळ्या मतदारसंघात निवडून येले, पण ह्या गोंयचे खरे स्वतंत्र ज्यांच्यांनी मेळून दिले, म्हाका दिसता आज आमी 40 आसात, ठामपणे हांव सांगूं शकता की 75% जे आमदार आणि मंत्री आहात तांकां म्हाका दिसता खबर सुद्दां ना ह्या गोंयचो इतिहास, ह्या गोंयांक कोणी स्वातंत्र्य मेळून दिले आणि अशा हुतात्मे जे जाले तेंची नांवां सुद्दां खबर नासतली. ह्या 18 जुलै पासून जे अधिवेशन सुरू जाता आमच्या गोंयचें अधिवेशन, प्रामुख्यान हेचो उल्लेख केलो गेलो वतलो, याद केली गेली वतली आणि जाणीव करून दितलो. माझ्या बरोबर जे बाकी 39 जे आमदार तिथले मंत्री आहात, मुख्यमंत्र्याक याद आसाच ताची, पण खऱ्या अर्थान ताका श्रद्धांजली दिवच्या खातीर जी गोष्ट करपाक जाय हेची मागणी करतलो आणि मागणी जोपर्यंत पुरी जायना तोपर्यंत पाठपुराव करीत जातलो. लागले हिरवेजी गुरुजीच्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक तुम्ही पळा, पूण हिरवे गुरुजी फाटी सरलो ना. हिरवे गुरुजी जाता तितलो फुडें बोळान फुडें सरलो आणि त्याच टायमार पाकले आणि ताचेर गुयी घातली आणि ताका मारून उडयलो. आणि हो इन्सिडेंट घडलो त्या झाडाचे सुमकार त्या बॉर्डरीचे आरो. आणि हांव सरकारा लागीं मागतालो, म्हाका ही जी इमारत जी हांगा उबारलेली आहा ती म्हाका जो ते सुवातेर मेला ते सुवातेरूच इमारत जाय आसली म्हणून हांव सरकारा, पूण तें घडलें ना, तें हांगाच घडलें. पूण कांय ना, जो शेषनाथ वाडेकार दुसरो एक हांगा एक मेलो जेन्ना गोळीबार जाली, शेषनाथ वाडेकार ह्या किल्ल्याच्या फाटल्यान मोडे पडले.